नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू कोंकणीचो ज्येष्ठ साहित्यकार श्री उदय भेंब्रे हांगेले वळख दितस. कोंकणीचो ज्येष्ठ साहित्यकार, वकील आणि गोवा विधानसभा सदस्य जावन आशिल्लो ख्यात व्यक्ती उदय भेंब्रे. तांणी सुनापरांत कोंकणी वार्तापत्राचो संपादक आशिल्ले. ख्यात गीत चान्नेची रात चे गीत रचना भेंब्रेन केले. तांणी गोवाचे जांबावलींतू 1939 इसवींतू जल्मलें. भेंब्रेचे प्राथमिक शिक्षण गोंयांत आणि उच्च शिक्षण मुंबईचे सिद्धार्थ कॉलेजांतू जाल्ले. तांणी मुंबई आकाशवाणी केंद्रांतू गीत रचनाकार जावन वावर करतले. उदय भेंब्रे वृत्तीन वकील जावन आसल्यारी तांणी कोंकणी भाषेक संबंध पाविल्ल्या आंदोलनांतू प्रमुख पात्र घेतला. गोवा स्वतंत्र राज्य घडच्याक लोकमत कौल जाल्लो त्या वेळारी उदय भेंब्रेन ह्या विशयांतू लोकांक जाणवाय दिवचे काम केला. प्रख्यात राष्ट्रमत मराठी समाचार पत्रांतू गोवा मुंबई एकीकरण विरुद्ध ब्रह्मास्त्र अंकण बरोवपाक आरंभ केले आणि हो अंकण गोवा स्वतंत्र राज्य घडच्यांतू प्रमुख पात्र जाल्लो. कोंकणी भाषा चळवळींतू सक्रिय पात्र घेवन कोंकणी गोंय, दियू आणि दामनांतू आडळीत भास जावच्याक कानुनात्मक झूज मांडून यशस्वी जाल्ले. कोंकणीक भारत सरकाराचे संविधानाचे 8वे वळेरींतू स्थान घेवन स्वतंत्र भास मान्यताय घेवच्यांतू भेंब्रेलो पात्र आसा. तांणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो मुखेली जावन वावर केला. कोंकणी भाषेचो आणि सामाजिक चळवळींतू सक्रिय आशिल्ल्यान उदय भेंब्रेन सहज साहित्याक चड महत्व दिवंक ना. तांगेले अंकण लेखन संग्रह ब्रह्मास्त्र पुस्तक प्रकट जाला. चान्न्याचे राती कवन संग्रह वडलेंगर कादंबरी प्रकट जाला. तांणी बरयिल्ले कर्णपर्व कृतीक साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभला. 1984 इसवींतू गोवा राज्य विधानसभेचो चुनावांतू स्वतंत्र अभ्यर्थी जावन वेंचून आयले. वडलेंगर कादंबरी कन्नड, इंग्लिश आणि तेलुगू भाषेंतू अनुवाद जाला. उदय भेंब्रे कोंकणी भाषा मंडलाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. तांकां 1999 इसवींतू कुल्लागार पुरस्कार लाभला. 2001 इसवींतू गुंडू सीताराम अमोनकर स्मारक प्रशस्ती, कोंकणी भाषा मंडल पत्रकारित पुरस्कार 2008 इसवींतू फावो जाला. भांगराळे गोंय अस्मिताय पुरस्कार 2014 इसवींतू लाभला. 2015 वर्साचे साहित्य अकादेमी पुरस्कार तांणी बरयिल्ले कर्णपर्वाक लाभला. गोवा विश्वविद्यालयाचे कवी बाकीबाब बोरकर साहित्य बसक्याचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कोंकणीचो ज्येष्ठ साहित्यकार उदय भेंब्रे हांगेले आठव करतात. विश्व कोंकणी वाहिनी पळयतर राव्याची, शेअर कराची, लाईक कराची. तुमकां ही सरणी पसंद आयली म्हण हांव लेखता. नमस्कार.